मुगाच्या बाब भयणीनो, आमी ह्या भगवंत हप्त्यांत आसा हांव आनी भगवंत हप्त्याक फाल्यां न्हू आमी पांय दवरता. मुगाच्या बाब भयणीनो, ह्या भगवंत हप्त्याक आमकां नियाळाक 3 सावलां दोळ्या मुखार दवरया, आमच्या मतीन दवरया, काळजान दवरया. 3 सावलां, ह्या 3 सावलांक आमी जापी घेवन जेजूचो पाटलाव करया आमी ह्या जेजूच्या निमाण्या पयनार. आनी जेजू आतां निमाण ताचे अंत आसा, ताच्या जिणेचें बलिदान तो भेटयता आनी सगळ्या संवसाराक थारान हाडटा, सगळ्या संवसारा मनशा कुळाक तो साल्वासां वाडटा. ह्या दिशेन जेजू निमाणें ताचें पैन जेरुसलेमाक करता. आनी ह्या पैना वेळार ह्या भगवंत हप्त्यांत हीं 3 सावलां आमकां जेजू सांगाता जेजूक सरेंडर जावंक आनी जिणे करत हाडूंक पुराक जावं दी म्हूण मागया. म्हाका न्हू एक भुरगें दुशीक करतालो चरको, मस्त दुशीक करतालो. आनी त्या वेळार बापाय ऑफिसांत हांव आयलो आनी भुरग्याक धरलें आनी धोंड दिली भुरग्याक. भुरगो रडलो. आवय तीन थावन दोन आयली आनी उखल्ली आनी ताका बुजयतना म्हणली, बाबू तुका डाडा कितलो मोग करता रे बाबू, तुका डाडा मस्त मोग करता, देखून तुका मोग करता देखून तुका 2 मारलें डॅडीन. 2 मारलें तक्षण चेडको रडसो रावलें, हुस्कोरचें रावलें चेरक्यान. आनी मम्मा ओ डॅडी तर तुजो कितलो मोग करता, तुका फोरी बापान काणसुला 2 दिली, काल तुका फाटीक 2 दिली आनी फोर परतून तुका 2 दिल्ली, देखून डॅडी न्हू तुका मस्त मारता दिसान, देखून तुजो मस्त मोग करता, म्हजो इल्लो मोग करता, काल मात म्हाका मारलें इल्लो मोग करता म्हूण. देखून मुगाच्या न्हू मायकल जॅक्सन मरतना ताका खाली वर्सां 50 वर्सांच्या प्रायर तो सरलो आनी सगळे म्हणाले अकालीक मरण म्हणाले, अकालीक मरण. ताची मरची वेळ घेवप, 50 वर्सांचेर तो मेलो आनी मायकल जॅक्सनाक सगळे म्हणाले ताचें अकालीक मरण म्हणून. आनी ताका श्रद्धांजली दितना ताणेंच घडयल्लें नॉट टू सून, तितले बेगीन न्हय म्हणून ताणें एक पोद बरयल्लें. तेन्ना तो पोद त्या ग्रुपान तांच्या सिंगरांनी सिंग केलें ताच्या मरणाच्या दिसा, नॉट टू सून म्हणून. पूण जेजू मरण पावल्लो 30 आनी 3 वर्सांचेर आनी खंय बायबलांत ताणें अकालीक मरण जेजूचें म्हूण खंय बरोवना. कोणें म्हणूना, टू अर्ली म्हणून कोणें म्हणूना. कित्याक कोणें म्हणना, जेजून म्हणा ताचें मिसांव संपयलें म्हणून. ताणें कितें एकम्प्लीश करूंक आसलें, कितें साधन करूंक आसलें, कितें ताणें सादिसूंक आसलें तें सगळें जेजूत म्हणलो संपादलें म्हणलो. म्हजें मिसांव कितें करूंक आसलें ही कंप्लिटेड हीज मिशन. ताणें कितें करूंक आसलें ताचें मिसांव काम सगळें संपयलें, सगळें संपादलें म्हणलो. इट्स फिनिश्ड म्हणलो, इट्स फिनिश्ड. देवान दिल्लें मिसांव ताणें 30 आनी 3 वर्सांच्या प्रायर संपयलें. देखून ताचें अकालीक मरण न्ही, जेजूच्या अकाल ताचें मिसांव ताणें संपयलें. तुवें कितलीं वर्सां तूं जियेलोय म्हणलें परिगणनाक दवरूंक जायना, परिगणन करूंक जायना. देखून द क्वॉलिटी ऑफ लायफ ह्या तुवें जियेल्ल्या वर्सांचो क्वॉलिटी ऑफ लायफ ऑफ दोज इयर्स दॅट यू लिव्ड, तुवें जियेल्ली वर्सांचे क्वॉलिटी, खंयच्या क्वॉलिटी कशें तूं जियेलोय म्हणलें तें परिगणनाक जाता. जेजू खाली 30 आनी 3 वर्सां ताचें जियेलो आनी त्या 30 आनी 3 वर्सांनी ताचें मिसांव ताणें संपादलें. संपयलें, इट इज फिनिश्ड. बापा तुवें दिल्लें मिसांव हांवें संपयलें. तशें म्हणूंक आमकां कृपा मेळाजें. देखून जेजून म्हणलीं उतरां ती, बापा तुवें दिल्लें मिसांव संपादलें, इट्स फिनिश्ड म्हणलो. आनी खंय वैभवाचीं उतरां, खंय संतोशाचीं उतरां, खंय महिमेचीं उतरां, तीं उतरां आमकां म्हणूंक फावो जावच्या खातीर ह्या संवसारांतली जिणी ती लांबगी मोठवीगी ती आमी बऱ्या तरान ती उतरां आमच्या दोळ्यान देवान दिलें मिसांव हांवें संपयलें म्हणून. देवान हर एकल्यांक मिसांव दिलां आमकां, तें मिसांव आमी संपयचें, देवान दिलें मिसांव. देखून जेजू सुरू केल्लें मिसांव जेजू संपयता. जेजू
दर्याच्या थडीर ताचें जिवीत मिसांव आराम करता तो. ताच्या सार्वजनीक मिसांव जेजून आराम केलें दर्याच्या थडीर, सरोवराच्या थडीर. सरोवराची थड म्हणटा आमी पळयता हांव ताका लिमीट आसा. थडीच्या तिशेन उदक वचोंक जायना, तितलोच उदक आसता आमकां भुमीक ताचें उदक. देखून ताका इतिमिती आसा आमी दाखयता, इतिमिती आसा. मीत मीर नासलें कांय ना, मीत मीर आसा ताका, मीत मीर आसा. देखून चड जाय म्हळ्यार ना तिशें उदक इल्लेशें माड मुखारलें गादें करया म्हळ्यार ना. दर्याची थड ती. त्या दर्याच्या थडीर त्या दुबळ्या गांवाक इतिमिती आसा. एज्युकेशनाक इतिमिती इतल्यांत म्हणून. पयशे नात, नो मनी, नो समटायम नो हेल्थ. थंय दर्या थडीर खंय म्हणी सुनामी आयलें जाल्यार तांची गत. थंय कोणाचे वडांचे अधिकार पावराचें थंय ना. पार्लिमेंट दर्याच्या थडीर ना. नो इन्फ्लुएन्स, नो पावर. जेजू थंय ताचें मिसांव सुरू करता. देखून जेजू म्हाका कोण त्या पयशे नातले लागीं, अधिकार नासलें, पावर नासल्या लागीं आनी कश्टांच्या लागीं, सोड भुमी बाट नासल्या लागीं ल्हान ल्हान गुडसुलांक घालून आसतात तीं. देखून तांचे थंय जेजू मिसांव सुरू करता. अधिकार आशिल्ल्या कडेन न्ही, पावर आशिल्ल्या कडेन न्ही जेजू मिसांव सुरू करिना. ताचें राज बांदूंक सुरू करना, सर्गींचे राज थंय बांदूंक सुरू करना तो. थंय पावर आसा, खंय बळ आसा, खंय माणी आसा, खंय मॅटर आसा, थंय खंय न्ही. जेजू ताचें मिसांव सुरू करता हें खंयचें नातिल्ल्या कडेन. अधिकार, पावर, पयशे, दुडू, बदीक नातिल्ल्या कडेन. त्या साद्या लोकां मदें जेजू मिसांव सुरू करता. जेजू म्हाका कोण गी म्हूण आज आमी विचारचें. जेजू म्हज्या वेळेर, म्हज्या थडीर, वेळेच्या थडीर आयला आनी हांवें ताका मेळयता. हांवें मेळयचें जाल्यार त्याच देडीक इतिमिती आसल्या कडेन, मीत मीर आसल्या कडेन, खंय दुडोचो पावर आनी नासल्या कडेन जेजूक म्हटल्यार करूंक जाता. जेजूक मेळोवंक जाता आनी ताचो फाटलाव करूंक जाता. देखून खंय म्हाका म्हज्या दुडवाक इतिमिती आसा, म्हज्या पयशांक इतिमिती आसा आनी खंय हांव हें इतल्यांत हाच्याक वयर देव, हाच्याक वयर कृपा, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, थंय जेजू म्हाका मेळटा. थंय म्हाका जेजू मेळटा. देखून पयशांचो दुडवाचो पावर हांव दाखयन जाल्यार, पावर आसल्या कडेन देवाचो सोदीन जाल्यार, दुडवाचो पावर आसल्या कडेन जेजू सोदल्यार जेजू थंय ना. जेजू नासलें, हो पावर नासल्या कडेन, देवाक सरेंडर जाल्ल्या कडेन, हांवें देवा खातीर त्याग केल्ल्या कडेन थंय सोमी मेळटा म्हाका. देखून हांव तुमकां गुलाम म्हूण आपयना, म्हजे इश्ट म्हूण आपयता म्हणटा जेजू. म्हजे इश्ट म्हूण आपयता, म्हजो गुलाम म्हूण आपयना म्हणटा जेजू. ताचो फाटलाव करूंक जाय जाल्यार जेजूचो इश्ट जावन आमी मुखार येचें आनी 3 सवालां भगवंत आपत्याक आमचें जिवीत अर्थाबरीत करूं. वो भगवंत भगवंत आपतो अर्थाबरीत आचारान करूं. म्हज्या जिणेक एक अर्थ हाडूंक ह्या भगवंत हप्त्यांत जेजू सांगाता आमी समकोवचें. जेजू सांगाता आमी मेठांव काडचें. ताच्या निमाण्या जिणेच्या पयनार ताणें कुर्सार बलिदान भेटोवन पुनार जेवण जाता म्हणसर जेजू सांगाता आमी समकोवचें आनी आमच्या जिणेक अर्थाबरीत हाडूंक. हीं 3 सवालां आमी विचारचें. हीं 3 सवालां, मुख्य 3 सवालां आमच्या जिणेची जेजू सांगाता चलोवंक. हीं 3 सवालां आमकां विचारचें, देव आमकां विचारता आनी 3 सवालांक आमी जापी दिवचे. पयलें सवाल खंयचें गे म्हूण देवान विचारलें अब्रामाक, येवेक. अब्राम देवान विचारलें आदामाक. देवान विचारलें आदामाक आनी येवेक. आदामाक आनी येवेक विचारलें तूं खंय आसाय? आदाम तूं खंय आसाय? तूं सारक्या जाग्यार आसाय गे. हांवें खंय तुका आसा जें म्हूण आशयल्लो थंय तूं आसाय गे. हांवें तूं खंय आसा जें म्हूण तुका घाल्लो थंय तूं आसाय गे. तूं सारक्या जाग्यार आसाय गे. या तूं सारक्या जाग्यार आज नाय. वेर आर यू? आर यू इन द रायट प्लेस? आर यू इन द रायट प्लेस? वेर आर यू? तूं खंय आसाय? तूं सारक्या जाग्यार आसाय गे या खंय आसाय? तुवें तुज्या जिणेच्या सारक्या जाग्यार आसाय गे. तुजो जिणेचो अर्थ सोदून तुवें तुज्या जिणेचो अर्थ तुवें सोदून काडलाय गे म्हणून आज तुवें विचारचें. तुज्या जिणेचो अर्थ तुवें सोदून काडलाय गे म्हणून विचारचें. ह्या पयलें सवाल जावन आसा तुज्या जिणेचो अर्थ. म्हज्या जिणेचो जो अर्थ हांवें सोदून काडला गे. जेजू ताचो शेवट सोदून काडन ताचें पयन करता. देखून म्हज्या जिणेचो अर्थ हांव खंय आसां? जेजूच्या वाटेर आसां गे. तूं खंय आसाय? देवान आशयल्ल्या वाटेर आसां गे. ती वाट हांवें वेंचून काडल्या गे. जेजूच्या वाटेर आसां गे.
हांव खंय आसां, आज तूं खंय आसाय म्हणलें सवाल, आज तूं खंय आसाय. हें सवाल मोगाच्यानो, हें सवाल आयकल्ल्या तक्षण, हें सवाल आमी आयकल्ल्या तक्षण आमची जाप हांव हांगा आसां, हांव हांगा आसां म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगात आसां, म्हज्या कुटुंबा सांगात आसां, हांव कामाच्या जाग्यार आसां, हांव कॉलेजींत आसां, या हांव फलाण्या जाग्यार आसां. क्रिस्तांवचें मुख्य लक्षण तुज्या जिणेंत तृप्ती आसा गी, तुका तृप्ती आसा गी म्हणून, तुका सॅटिस्फॅक्शन आसा गी. तूं खंयलें कितें करताय, तूं कॉलेजींत आसूं पुरो, तूं ऑफिसांत आसूं पुरो, तूं काम करच्या जाग्यांनी आसूं पुरो, तूं खंय काम करताय थंय आसूं पुरो, तुज्या कुटुंबा सांगात आसूं पुरो, तुज्या जिणेक तृप्ती आसा, तुज्या तुज्या जिणेक तृप्ती आसा गी. तूं थंय आसल्या वरवीं तुज्या जिणेक तृप्ती आसा गी. तुका थंय त्या ऑफिसांत आसल्या वरवीं, त्या कुटुंबांत तुवें आसल्या वरवीं तुज्या जिणेक तृप्ती आसा गी. देव आशेता तुका तृप्ती आसा जे खंय आसल्यार. तूं देवाच्या वाटेर आसाय जाल्यार तुका तृप्ती आसा. देखून आमी एक सवाल विचारचें पडटा, तुका तृप्ती आसा गी. तूं ह्या जाग्यार आसल्या वरवीं तुका तृप्ती आसा गी, थंय आसल्या वरवीं तुका तृप्ती आसा गी. आदाम आनी एवेक हें सवाल विचारता देव. उत्पत्ती ग्रंथांत 3रो अध्याय 9वो श्लोक 3:9. जेनेसीस 3:9, उत्पत्ती ग्रंथ 3:9. देव विचारता आदाम आनी एवेक हें सवाल विचारता आनी त्या वेळी तांकां कळीत जालें आपूण खंय आसां गे म्हणून आनी कशीं आसां गे म्हणून. तांकां कळीत जाता, तांकां अवेरनस आयलें आपूण खंय तें केलें. अवेरनस म्हळ्यार तांकां जाग माग कळ्ळी आनी तीं आसा जे बरी नातिल्लीं, खंय आसा जे पळय तशीं नातिल्लीं, कशें आसा जे पळय तीं नातिल्लीं. देखून तांकां लज दिसली तांकां. तांकां कळीत जालें आपूण खंय आसां गे म्हूण तांकां कळीत जालें. आपूण आसा जंय थंय आमी नांव न्हे म्हणलें तांकां लज दिसून गेली. आमी आसा ज्या जाल्ल्या वाटेर हांव ना न्हे, तें कुरपे जिवीत हांवें वगडयलां, देवा देण्या वगडयलां म्हूण तांकां जाग माग आयली. आनी ती जाग माग जाल्ल्या तक्षण तांकां कठीण लज आयली. मोगाच्यानो एकलो क्लासमेट ताच्या आनी एका क्लासमेटाक मेळटा. ते दोन क्लासमेट ते एकलो आनी एकला मेळटा आनी एकलो तांचो कलाकार आर्ट सोडोवनचे पिंतुरा सोडोवन विकून आनी पयशे करता. आनी इटेलींत पयशे करता आनी पिंतुरां करता सोबीत. आनी ताणें केल्या पिंतुरांक लोक येवन हारी येवन ताचें पिंतुरां व्हरून येता आनी तो अनुकूल जाता. खाली ताणें बसून पेंटींग करचें, पेंटींग. तो पेंटर जाता, पेंटींग करता सोबीत पिंतुरांक करून तो विकता. एक दीस तो चलोवन येता आसतना ताचो क्लासमेट म्हणलो, त्या इस्कालांत सांगाता बसताले 25, 26, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी म्हणसर एकाच क्लासीन एका तो सांगाता बस एकाच बेंचार बसून लास्ट बेंचार बसून लास्ट बेंच मेळटा जालें तें लास्ट बेंचार बसताले. आतां एकामेका मुखार मस्तुती म्हणटा कॉल येतात आनी ते नातिल्ले. आतां तो एका गांवांत आलो, वो एका गांवांत आलो. वो आतां ताच्या माय गांवांक आयिल्ल्या वेळार वो ताचो इश्ट मेळटा ताका आनी ताचो इश्ट आतां तो पियोवण्याच्या लब्दवणेक सांपण पडोवन सर्व वगडन काडून पिड्ड्यार जाल्या ताची जिणी. तूं देखून वो म्हणटा तूं खालें करता गे म्हूण तो पिवडाक विचारता. तेदाळ वो म्हणटा हांव पेंटर म्हणून, जाय जाल्यार तुजें पेंटींग करून दिता म्हणटा. जायत म्हणटा. तर तूं फाल्यां हांगात मेळ म्हाका, येत जाग्यार मेळ हांगात, आज मेळ्ळ्या कडेत हांगा आनी फाल्यां आमी मेळया आनी तुजें पेंटींग हांव करून हाडटा म्हणून आनी दिता. ताका दुसरे दिसा मेळटात, वो ताचें पेंटींग केल्लें दाखयता. ताणें चिंतलें, पिवड्यान चिंतलें, एका हातान बोटलो, एका हातान ग्लास आनी केस पुरा अशे गलीज आनी तोंडार पुरा शिंपी, धूळ, माती, वस्तूर पुरा पिंजलें घालून दाखयता म्हूण. आनी ताणें पेंटींग आनी दाखयतना तो एकूच फावटी कांगाल जाता. आनी ताचें तोंड ताचें पूण कोट, पॅन्ट, सूट, बूट घालून, टाय बांदून, गोरो जावन हें बॅग ऑफिसाचें बॅग हातान धरून चलता. हें खालें तुवें पिशांबरी म्हाका सोडयलां, हांव तें गेल्यार हांव पिवंड वचूं आसा, पिंजले वस्तूर घालून, चिंदी बट्टे घालून, पिंजले वस्तू चिरकूट घालून हांगा आसा. तुवें म्हाका कशें सोडोवचें बदला काळें सोडयलां तुवें, कोणाक सोडयलां? हांव व्हरनय म्हणटा. ना, तो इश्ट म्हणटा ना, तूं खंय आसा जें पळय तें हांवें सोडयलें. तूं खंयच्या वाटेर आसा जें पळय तितलें. तूं लेखांत इतलो बुदवंत आलोय, सगळ्या क्लासींत तूं फस्ट येतालोय, 8वेंत 9वेंत आनी 10वेंत तूं शिकनासतना एका वायट ग्रुपा सांगाता पडोवन वा फाड इश्टघात करून तुवें तुजी जिणी वगडायली
आज तूं पियोन आनी अशें ही तुजी जिणी न्ही. तूं बरें शिकोवन देवाच्या वाटेर रस्त्यार देवान दाखयल्ल्या रस्त्यार तूं गेल्लोय जाल्यार देवाच्या वाटेन तूं समकल्लोय जाल्यार आज तुवें एका कंपनीचो मॅनेजर जावन आसा जालें. देखून हांवें तुका तूं खंय आसा जें पळय कसल्या वाटेर आसा जें खंय आसा जें पळय तें चिंतून हांवें तुजें पेंटींग केलां सुवाय तूं खंय वचून पावलाय ताचें हांवें पेंटींग करूं ना म्हणलो. ताका बगलें ताणें पियोन सोडलें आनी तो बरो जालो. बरो जावन ताची बुदोनकाय वापरून ताणें रातीचें इस्काला वचून शिकोवन त्या प्रायर तो परतून हांव मॅनेजर जावन दाखयता देवाच्या वाटेक तो फाटीं आयलो. तूं आज खंय आसा जें म्हणली तुका तृप्ती आहा गी. देवान तुका खंय आसा जें खंयच्या रस्त्यार आसा जें म्हणून तुका थाराय केल्ली देवान तें तुका विंचोणी केल्ली तुका ती विंचोणी दिल्ली. आज तुवें विंचोणी केल्ली सारकी आसा गी. खंयच्या वाटेर तुवें आसा जें पळय त्या वाटेर तूं आसाय गी. एक घडी भरून नियाळ कर. तुवें खंय आसा जें पळय त्या वाटेर तूं आसाय गी म्हूण एक घडी भर नियाळ कर. जर तातूंत त्या वाटेर नाय तर जाल्यार ह्या बागेवंत हप्त्यांत तो नियाळ कर. देवान तुका खंयच्या वाटेर आसा जें खंय तुवें आसा जें पळय थंय येवंक देव तुका उलो दिता. जेजू कुर्सार तुका उलो दिता. ताचे जेजूचे कश्ट वळवळे तुवें ताचो फाटलो म्हळ्यार खंयच्या वाटेन खंयची वाट तुका बापान रस्तो तुका तयार केला त्या रस्त्यार तुवें चला जें तूं कसो आसाय आनी आतां कितें जालाय पूण तूं खंय आसा खंय तूं कसो आसा जाय तें आसलें तें मुख्य जावन आसा तें हांवें पिंतरयलें. म्हाका तें मुख्य. तुवें खंय आनी कसो आसा जें खंय आसा जें देवान तुका खंय आसा जें तुका देवान विंचोणी केल्या तुका विंचला आनी ती विंचोणी तुवें करन ती अर्थ करन तें हांवें पिंतरायलां म्हणटा. देव विचारता तूं खंय आसाय देखून कित्याक अवेरनस हाडूंक म्हाका देव कित्याक विचारता तूं खंय आसाय म्हणून म्हाका अवेरनस हाडूंक म्हाका जागृत हाडूंक जाग हाडूंक हांव खंय आसा म्हणून हांवें विमर्शो करून पळोवंक एक घडी भर नियाळ करून पळोवंक हांव खंय आसा आज म्हज्या जिणेंत हांव खंय पावलां म्हणलें एक विमर्शो करून पळोवंक देखून हांव खंय आसा म्हणलें समजून करून काडूंक एक अवेरनस म्हूण सांगल्यार हे जागृत जाग म्हजे थंय हाडूंक. देखून बागेवंत हप्त्यांत ह्या बागेवंत हप्त्यांत भाव आनी भयणीनो ह्या बागेवंत हप्त्यांत तुवें आनी हांवें नियाळ करी जाय. आमी नियाळ करी जाय म्हज्या जिणेचो अर्थ म्हज्या जिणेचो शेवट कितें म्हज्या जिणेचो अर्थ कितें म्हज्या जिणेचो शेवट कितें म्हणून ह्या बागेवंत हप्त्यांत हांवें जाणा जावंक आसा. आनी ही ही जागृती म्हाका शांती हाडिना म्हाका शांती मात हाडिना बगार ही जागृती म्हजे थंय डिविजन हाडटा म्हजे थंय विदोळ हाडटा. विदोळ म्हळ्यार डिविजन बागाकारा म्हणटा आमी डिविजन हाडटा म्हजे थंय. देखून म्हजो दरवड आनी म्हजो विचार पडटा म्हाका आमचो दरवड हारी दरी एका फाटल्यान एक एका फाटल्यान एक काम जावन सकाळीं हें तें काडून बस धरून ऑफिसांत हें कर संजे तें बस धर तें प्रवीणसूर काडून घरान ह्याच्या फाटल्यान एक तांचें एक ल्हानशें मागणें यंत्राक घाल एका फाटल्यान एक करचें. आनी इतलें करता आसतना आमकां विसर पडटा देवाची आनी फेल्याची देवान दिल्ल्या वाटेची हांवें खंय आसा जें पळय ताची विसर पडटा म्हाका. आय फॉरगेट मरे तूं ओगतें. देखून म्हाका जाग जाय म्हाका जागृत जाय म्हजो बावट खंय आसा म्हजो बावटाची वाट खंय आसा हांव खंय सामकोंक हांव खंय येवन पावलां म्हज्या जिणेचो शेवट खंय. देखून मोगाच्यान हांव खंय आसा जें तें जेजू सांगता हांव आयलां शांती हाडूंक न्ही. माथेवाच्या वांजेलांत 10 अध्याय 30 आनी 4 श्लोक. चिंते नाकात हांव संवसारार शांती हाडूंक आयलां ना शांती न्ही हांव तालवार हाडून आयलां. देखून आसतना बापाय पुताक विरोध आवय सुणे विरोध सूण आवय विरोध आनी अशें एकामेका विरोध हाडूंक आयलां. वय तूं देवाच्या उतरापरच्या वाटेर चलतना देवाच्या वाटेन चलतना घेर तुजे जावन पयस जातात. कोण देवाचो मोग तो परसो तो देवाचो आपुटो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग तूं जियेत आसतना हेर तुका स्विकार करनातल्या वेळार तुजी वाटेर तूं आसतना आनी कोण पळय वाटेर आसा देवाच्या विंचोणे प्रकारांत देवान खंय आसा जें पळय थंय आसात आनी कोण पळय देवान निर्मिल्ल्या कडेन तें आसा जें पळय थंय नात आसल्ल्यांक आनी नातिल्ल्यांक केदाळे डिविजन जाता. देखून अरे कडेन आमकां
डिविजन मेळटा देखून देवाच्या वाटेर नासल्यांचें आमकां ऑपोजिशन मेळटा. खंय गेल्यार समाजांत देवाच्या वाटेर आशिल्ल्यांक आनी देवाच्या वाटेर नातिल्ल्यांक ही देवाच्या वाटेर नातिल्लीं तांकां एटॅक करतात आनी तांचे मदें डिविजन जाता. देखून जेजू म्हणटा माथ्याच्या वळ्यांत मॅथ्यू 10:34 डोंट थिंक दॅट हांव कम टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ बट सोड म्हणटा तो. सिम्यावन मरियमायक म्हळें हें बाळ इस्रायलांत साबारांच्या पडणेक आनी उठोवन रावंक उबे रावंक आनी पडोवंक वखरान जातलो म्हूण. आनी त्या दाळेक बलो तुज्या काळजाक पापसितालो म्हूण मरयेक सांगलें. लुकाच्या वंजेलांत 2 अध्याय 2:34 देखून एक बालो तुजें काळीज पापसितालें तें साबारांक ज्या रायझींग आनी फॉल कारण जातलें आनी वो बाळ तुज्या जिणेचो शेवट जातलो म्हूण. मोगाच्या बाब भयणीनो, केदां पळय जेजू तुज्या जिणेचो शेवट जाताना तुजे थंयच तुजे भितर वांटे फांटे डिविजन जाता. तुजे थंय भितर डिविजन जाता. तुवें केल्लें कितें तें तूं करजें जाल्लें तें तुवें केल्लें तें तुका दोसता. तुवें करजें जाल्लें करूं नाय पळय तें तुका दोसता. करजें जाल्लें आळावन तें करजें जाल्लें करूं नाणें हें करजें जाल्लें करूं नाणें म्हणून आनी तुवें केल्लें तें आनी करजें जाल्लें तें तुका स्ट्रगल ओडटा, इशीन तिशीन ओडटा. देखून आमचे भितरच विदोळ जाता जेजू वरवीं जेजूक पळयतना. देखून जेजू पळयतना हांवें कितें करचें तें करूंक येता. मदर तेरेसाक तिका बोगलें हांव हें खालें करनासता व्हडला ग्रेस तिस्कालांत खालें करनासता हांव पावार दुडू हाच्या फाटल्यान पडल्यां. देखून हांवें करचें जाल्लें कितें म्हजें आपोणें कितें हांवें म्हजी विंचोणी कसली जावंक म्हूण तिका सांगलें. तिका भितर स्ट्रगल डिविजन सुरू जालें. ती खंय तातूंत भायर आयली आनी कितें करचें जाल्लें करूंक देवाच्या रस्त्यार ती गेली. त्या बाळकांक ताणें मार्गार पडल्या बाळशांक हिंचलें आनी शिशू भवनाक तांदूळ तिणें तांची साखरी केली आनी तिचें जिवीत तिणें शांती समाधानान काडलें. आमचे भितर विदोळ येता डिविजन येता. आमच्या भितर हर एकल्यांच्या जिणे भितर मोती भितर काळजा भितर जिणे भितर कोशार्दा भितर विदोळ येता. कशें तें आमच्या जिणेंत आमची गडिता इशीन तिशीन हांवें केल्लें तें हांवें करचें जाल्लें तें ह्या दोनांक मदें स्ट्रगल सुद्दां डायनामिक्स जाता आनी ह्या स्ट्रगल जाता. हांव इशीन गेपटी म्हणटा हेपटी ना हांवें आसाजें जाल्ल्या जाग्यार म्हूण परतून हांव तिशीन येता परतून हांव आसाजें खंय फाटीं येता. इशीन तिशीन वडटा म्हजें थंय डिविजन जाता आनी म्हाका परतून त्या वाटेक येवंक आशा येता. ह्या बागेवन थापत्यांत आमी विचारया वेर आर यू म्हाका ती सारा वेर आर यू तूं खंय आसाय म्हण विचारया आनी तुज्या जिणये शेवट अर्थ करून समजोया. तुज्या जिणेचो शेवटाचो अर्थ समजो. तुवें केल्ल्या निर्धारा वरवीं तुका तृप्ती आसा गे म्हण सवालांत विचारया. हांवें केल्ल्या निर्धारांत म्हाका तृप्ती आसा गे तुवें केल्ल्या निर्धारांत तुका तृप्ती आसा गे म्हणून एक घडी आमी विचारून पळया मोगाच्यानो. हें पयलें सवाल जालें. दुसरें सवाल तुजो मोग खंय आसा. पयलें सवाल तूं खंय आसाय मागीर दुसरें तुजो मोग खंय आसा. वेर इज युअर लव. तुजो मोग काल्यांत आसा खंय घालाय खंय आसा तुजो मोग. हें सवाल आमी हर एकले विचारया. खंय आसा तुजो मोग. खंय तुजें मोग खंय आसा म्हणजे देखून खंय तुजें एटेन्शन आसा खंय तुजो टायम आसा खंय तुजें एटेन्शन आसा खंय तुजें गामान आसा खंय तुजो वेळ दिताय तूं थंय आसा तुजो मोग. मोग म्हळ्यार तुवें टायम दिताय जाल्यार त्या संगतीक त्या व्यक्तीक आनी थंय तुजें मौन दिताय जाल्यार तुजो टायम तुजें गामान एटेन्शन एंड टायम कोणाक दिताय पळय ताका जो मोग करताय. तशें जर तो सगळो तूं खुटीन एटेन्शन तुज्या कामाक आनी कामाचें एटेन्शन दिताय कामाक मस्तू टायम दिताय दीस रात कामाक दिताय आनी मस्तू एटेन्शन गामाणी ताकाच दिताय उरलें कांय तुका पडोंक वचो जाल्यार तुजो मोग त्या कामाक मात्र सीमीत जाता. देखून जेजू म्हणटा म्हाका दाळ जेजूचो उडास येवचो जेजूच्या उतरांचो माथ्यू 6:21 माथ्यू अध्याय 6 श्लोक 20 आनी 21 खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आहा म्हूण. दिर्वें म्हळ्यार कालें दिर्वें टायम आमकां देंवन दिल्लो. दिर्वें कालें आमचें गामान एटेन्शन
खंय आमचो टायम आसा, खंय आमचें एटेन्शन आसा, थंय आमचें काळीज आसा. देखून काळीज आमचें काळीज आमी टायम ताका दिल्ल्या वेळार, आमी एटेन्शन ताका दिल्ल्या वेळार मोग परजळटा. म्हज्या कुटुंबाक हांवें टायम दिल्ल्या वेळार, म्हज्या कुटुंबाक एटेन्शन दिल्ल्या वेळार म्हज्या कुटुंबांत म्हजो मोग असो उजो परजळटा, जळटा. तो बळादीक जाता, तो फळादीक जाता. टायम एंड एटेन्शन, टायम एंड एटेन्शन देखून टायम एंड एटेन्शन वॉट्सॅपाक, फेसबुकाक आनी शॉपिंगाक आनी मोबायलाक आनी आखात. त्या दाडा म्हजें काळीज तातूंत आसा, मोबायलांतच आसा. देखून आवय बापूय रडटा, भुरग्यांचें काळीज तण म्हण पुरत मोबायलाक, तण म्हण वॉट्सॅपाक, थोड्यांक तण म्हण शॉपिंगाक, थोडे तण म्हण टायम आनी परत पियोवण्याक दिल्यार काळीज तातूंत आसता. देखून तुजें जिवितांत तीन संगती एटेन्शन कोणाक दिताय, टायम कोणाक दिताय, मनी कोणाक दिताय, थंय आसा तुजें काळीज. तुज्या कुटुंबा खातीर इल्लेशे पयशे खर्चून आनी तुज्या कुटुंबा खातीर टायम दिवन, तुज्या खातीर एटेन्शन दिवन, गामान दिवन, वेळ दिवन आनी इल्लेशें बरें जेवण केलें जाल्यार तुज्या कुटुंबान तुका मोग दिसून येता. तुजो मोग दिना. भुरग्यांक तुवें टायम आनी एटेन्शन दिल्यार भुरग्यांक तुवें मोग दिल्यार जाता. पूण टायम आनी एटेन्शन दिनाय तूं आनी तांचो मोग करता म्हणटाय, तें खाली चिंताय मात तूं मोग करताय म्हूण. तूं चिंताय मात, तूं तांचो मोग करनाय. स्लीम आनी ट्रीम म्हणटात तुमी, स्लीम आनी ट्रीम जाय जे म्हणटात, हांगा येतात. तांकां हांवें डायट दिता. मस्त जातात, कितलें आमी खंय गेल्या, हांगा गेल्या दक्तरशेन खंयच्यान ते गूण जायना म्हणटात. मागीर आमी तांकां डायट चार्ट दिता, डायट चार्ट दिता हांव तांकां, डायट प्रोग्राम दिता हांव तांकां. डायट प्रोग्राम दिल्या तक्षण ती व्हरतात आनी तांणी मस्त पटी सांगता आमी ताका टायम दिवंक आसा, वेळ दिवंक आसा. एटेन्शन, टायम आनी वेळ, टायम आनी गामान आनी एटेन्शन आनी टायम वेळ दिवंक आसा म्हूण. आनी ती करतात म्हळ्यार हांव त्या म्हणटा दामून सांगता न्ही, करतात. आनी 15 दिसांनी येताना पळय जे तांचें रूपूच बदलता. 15 दिसांनी कितलो वेट चलता तांचें म्हणून, वेट चलता. देखून जुवांच्या वंजेलांत मोगाचें न्हू पयलें पत्र, जुवांचें पयलें पत्र 3:18, पयलें पत्र 3रो अध्याय 18वो श्लोक सांगता, नीज मोग आसा खाली उतरांनी न्ही, नीज मोग खाली करण्यांनी न्ही. नीज मोग बरी उतरांनी मात्र न्ही, नीज मोग आसा करण्यांनी. करण्यांत कर्ण दाखयचें. उतरां मात पावनात, त्या करण्योय ताच्या सांगाता. उतरां करण्यांनी दाखयचें म्हणटा. उतरांनी मोग दाखयचें. थोडे भुरग्यांक आमी ओडिलां, उतरांनी बरो मोग दाखयता, करण्यो कांय नात. तांकां भुरग्यांक पळोवन चिरीत आनी करण्यांनी दिसून येना. देखून त्या म्हणे तूं भुरग्यांक मोग करतना करण्यांनी आमी दाखयलें जाल्यार तांकां भुरग्यांक कळटा. तांकां म्हणून खावंक करून दिल्यार, बरें करून दिल्यार, तांच्या सांगाता वेळ दिल्यार, गामान दिल्यार, तांकां सांगाता बसल्यार शिकतना भुरगीं बरीं शिकतात. देखून हांवें टिचराक सांगचेलें, टिचर हर एकल्यांक पर्सनल एटेन्शन दिया, तांकां टायम दिया, हर एकल्यांक इल्लोसो. संबंदाक रिलेशनशिपाक टायम दिवचें, एटेन्शन दिवचें. देखून काजार जाल्लीं व्हंकल न्हवऱ्यांक बेसांव कोणाक घेतात, मागणें करूंक घेतात. हांवें इतलें सांगचें, एकामेकाक टायम दिया, एकामेकाक गामान एटेन्शन दिया, वेळ दिया, गामान दिया. त्या वेळार तुमचो लग्नाचो बांद, तो संबंद, तो बांद, बॉन्डिंग इतलें पावरफूल जाता की तें कोणाक मोडूंक जायना. पती पत्नी मदें आमच्या उतरां करण्यांनी जायते पटी आमी मोग दाखयता. देखून थोडे फावटी उतरां करण्यांनी आमी जियेना. बगार म्हाका कितें पसंद, म्हाका कितें लायक आसा तें मात्र दाखयता. म्हाका लायक. देखून मोग करचें, मोग करचें म्हळ्यार खाली पसंद करचें, लायक करचें मात्र न्ही. मोग करचें म्हळ्यार इट इज नॉट लवींग. लायकींग इज नॉट लवींग. मोग करचें म्हळ्यार, लवींग म्हळ्यार तें खालें म्हळ्यार, तें मोग करचें म्हळ्यार एक डिसिजन काडूचें. ताचे खातीर हांव कस सोंसूंक रेडी आसा म्हूण. देखून आय लव यू म्हळ्यार आय लायक म्हणलें, आय लायक सम सर्टन क्वॉलिटीज इन यू. आय लव यू म्हळ्यार आय लायक सर्टन क्वॉलिटीज इन यू. मुगाच्या बाबय न्ही न्हू, आतां पूत आनी आवय बापय आतां सैरीक करून काजार जावचें, लव मॅरेज न्ही, सैरीक करून काजार जावचें जाल्यार चेड्याक येयलीं चेडवां पळोवंक येतात आनी तांच्या घरा मस्त वेळ करशितात. चेड्याचे आवय बापूय, चेडो, ताची भाव भयण आनी प्रथांच्या घरा येतात, चेडवाच्या घरा येतात, चेडवाक मेळटात, चेडवाच्या कुटुंबाच्या मेळटात आनी थंय वेळ करशितात. थंय खापी आनी पियोन चेडून जायत म्हणून फाटीं येताना कारार बापय विचारता, तुका चेडूं लायक जालें रे म्हूण, तुका चेडूं लायक जालें रे म्हूण. आवय विचारता, चेडूं तुका लायक जालें रे म्हूण. आनी भाव भयणी विचारतात, तुका चेडूं लायक जालें गे म्हणून. तेजो तो म्हणटा, वय म्हाका लायक जालें म्हणटा तो. लायक जालें म्हणटा. आनी तें सोबीत आसा, तें बारीक आसा, तें शिकलां आनी तेजें उलाणें म्हाका लायक जालें, म्हाका चेडूं लायक आसा म्हूण सांगता. तो लायक आसा म्हणटा, मोगा विशीं तो उलयना.
मोग लव विशयांत उलयना, लायक विशयांत उलयता. पूण मोग म्हळ्यार लायक मात्र न्ही. काजारा नंतर 3 म्हयन्यांनी मोगाच्या न्हू तोच चल्याक तसो इश्ट मेळटा आनी कशें तुजें नवें व्हंकल, तुजें व्हंकल कशें नवें काजार जालें, नवीन तुमी जोडी, तुजी व्हंकल कशी घेवन सरता. तेजो हाड तो आय लायक हर म्हणना, आय लव हर म्हणटा. तें म्हजें बायलेंतलें बरें आय लव हर म्हणटा. चेडूय तशेंच न्हवरो कसो काजार जाल्या उपरांत सांगता आय लव हीम म्हणटा, आय लव हीम, हांव तसो मोग करता, म्हणजे मोगाळ म्हणटा. देखून 3 म्हयन्या उपरांत आय लव हर म्हणटा. देखून सांगाता जियोंक एकामेका अणभव जाताना, सांगाता जियोवन एकामेका व्हंकल आनी न्हवरे सांगाता जियेताना एकामेकाचो अणभव जाताना तो आय लव यू म्हणटा, आय लायक म्हणना. कित्याक म्हळ्यार मोग अणभव वरवीं तो गुंडायकपण दिसून येता. सांगाता जियेताना एकामेका अणभव करताना तो एक्सपिरियन्स करता, लव एक्सपिरियन्स करता, आय लव हर म्हणटा. आनी जेजू तसो मोग आमकां हर एकल्यान आमचो मोग तो भोगता. देखून आय लव यू म्हणटा जेजू. कित्याक म्हळ्यार आमच्या खातीर तो व्हडला आमच्या मोगान आमचो मोग करता तो. आनी तो मोग बगुल्लो जेजू आय लव यू म्हणटा. आमचो मोग तो बगलो आय लव यू म्हणटा. तसोच आमी जेजूचो मोगान बरोवन अणभव करना, ते जेजूचो मोग एक्सपिरियन्स करीचे. तसो मोग वळटा तो आमी एक्सपिरियन्स करूंक ह्या भगवंत हप्त्यांत वेळ दिचे, टायम दिचे. देवा जेजूक वेळ दिचे, टायम दिच्या, मागण्याक आनी नियाळाक. म्हज्या मतींत जेजूचो कुरीस मुखार आसाचे, जेणून दाखयलो मोग नियाळीचे. म्हज्या उतरां करण्यांनी जेजूचो क्रुसालो मोग, जेजून क्रुसार दाखयल्लो मोग म्हज्या उतरांनी तो वळाचे, म्हज्या करण्यांनी वळाचे. वय मोगाच्या न्हू आतां आमी एका घरा गेल्ले हांव, आनी थंय तिणें खाण एकल्याक खाण आनी एकल्याक दिली, आमकां उणून करून दिली. आनी थंय आसल्ल्यांक तित निवल्ली ती खाण दियेत, हांगा उरल्या उणून तिथे पोरणी पडटा म्हणून तिणें पियेल्यार उरली आनी ती खाण ताका दिली. घरांत आसल्यान एकल्याक दिली. थंय तो मोग न्हू उतरांनी आनी करण्यांनी तो मोग वळोना. आनी उलयतना उलटें उलयली ती तिचे कडेन तिचे कडेन उलटें उलयतना काल जालें तें मोगाचें न्हू. जेजूचो मोग उतरांनी वळोवना आनी तिणें दितना त्या करण्येन ती जेजूचो मोग वळोना. देखून आमी उलयतना उतरां करण्यांनी आमचो मोग वळाचें. देखून आमी सतत उलयतना मोगान उलयतना तो जेजूचो मोग उतरांनी वळटा आनी कार्यांनी वळटा. ह्या हप्त्यांत आमच्या उतरांनी जेजूचो मोग वळोवन दी. ह्या हप्त्यांत भगवंत हप्त्यांत आमच्या करण्यांनी मोग वळोवन दी. तेन्ना खुर्साच्या खुर्सायल्या जेजूचो मोग म्हजे थंय रुता जाता. देखून आमी म्हाका पासंद जावन मोगातीशीन वचाचें. पासंद मात्र न्ही, मोगातीशीन. म्हाका खुरीस पासंद मात्र न्ही, खुर्साचो मोग हांवें करीचें. थंय हांवें पैन करून वचचें. आवय बापाय, भाव भयणी, भुरगीं बाळां तीं मोगांत आसाचें. केदाळे पळया मोगाचें न्हू. आवय बापाय, भुरगीं बाळां, भुरगीं भाव भयणींक भुरग्यांक मारी नाका म्हणटात. आनी कुटुंबान मारचें कोणें? आवयन, बापायन, भावान, भयणींनी. भुरग्याक मारी नाका, भावाक मारी नाका म्हणटा, मारचें ताणींत. उरलीं बायली कोणी मारता ते. कित्याक म्हळ्यार तांणी मारल्यार मोगान ताच्या फाटल्यान मोग आसा. ते मात्र न्ही, तांचो लायकींग मात्र न्ही, तांचो वाडसो मोग आसा. मोग बरेंपण आशेवन कश्ट सोंसूंक, कश्ट इल्लेशे बरेंपण जाता, त्याग करीचे म्हणून. देखून ताणें बरो जायचें म्हणल्यार आवय मारता. थोडे फावटी आमची टिचर आमकां मारतली, तिका मस्तो मोग आसलो आमचो. मोग नासतना बेश्टे रागान मारल्यार तें आमकां दुखता. देखून मोग म्हळ्यार मोगाचें न्हू. मोगा म्हळ्यार एक विंचोणी करता, खरी विंचोणी करताय तूं. एक विंचोणी करताय, ताच्या खातीर हांव कश्ट सोंसता म्हूण. आवय मोग करता भुरग्यांचो म्हळ्यार आवय विंचोणी करता, त्या भुरग्या खातीर हांव कश्ट सोंसता म्हूण. कितले कश्ट आमचे आवय बापाय सोडटा. मोगाचें न्हू. थोडे गल्फाक आनी गेल्यान कितले कश्ट सोडता बापूय तो. म्हाका सावदी आसले एका बापायन ताणें सांगलें तें केबल ओडचें वता तांणी पुरा. आनी हांगा तेगा भुरगीं तें इंजिनियर बुदूंच. म्हजें भुरगीं वाडाचें म्हूण ताणें सोंसले कश्ट हेपटी मेळ्ळो म्हाका. तो सांगतालो, हात दाखयतालो. थोडे फावटी पड पडतात उज्याच्या पडटले खंय. कल हेंगे क्रीम लावून येचें खंय. त्या कंपनींत हांव क्रीम मेळटा. पूण ताणें केबल ओडूंक वचाचें. तें केबल ओडून त्या कंपनीन काम करन ह्या भुरग्यांक कुटुंबां म्हजें कुटाम कोण म्हाका गुंतना ल्हान पिरायेर हांव गेल्लो थंय. आयलो काजार घर बांदलें, काजार जालें. काजार जाल्या उपरांत भुरग्यांक शिकाप म्हणून येदोळ म्हणसरा सगळें म्हजें जिवीत ह्या रेंवेर घालां म्हणटा. कित्याक ताणें निर्धार करून हाडलो भुरग्यांचो मोग करूं. निर्धार मोग म्हळ्यार कश्ट सोंसूंक भुरग्यांचो, बायलेचो, कुटुंबाचो मोग करूंक, मोगा पासत कश्ट सोंसूंक ताणें निर्धार काडलो, विंचोणी केली.
आनी तिसरें सवाल जावन आसा मोगाचें न्हू. पयलें सवाल जावन आसा तूं खंय आसाय. दुसरें सवाल जावन आसा तुजो मोग खंय आसा. आतां तिसरें सवाल ह्या खरेंच म्हणटा मिसाच्या भगवंत ताप्त्यांत तुजो कुरीस खंय आसा. खंय आसा तुजो कुरीस. खंय आसा तुजो कुरीस. खंय आसा तुजो कुरीस. जेजूचो कुरीस आमचें जिवीत फावण करता. आमचें जिवीत नंदन करता. जेजूचो कुरीस म्हजें जिवीत नंदन करता. तें सस्नाचें जिवीत म्हाका जोड दिवच्या खातीर जेजू क्रुसार मरता. जेजू आनी क्रिस्तांव सफरींग व्हडलें हायलायट करतात. सगळें उखलून दाखयतात हायलायट करतात. सफरींग व्हडलें कश्ट व्हडलें क्रिस्तांव आनी जेजू तशेंच जेजूनी सगळ्यांक हायलायट करूंक क्रिस्तांवांनी सगळी पवित्र सभा हायलायट करता म्हणून. ना, बिलकूल पवित्र सभा हायलायट करिना. जेजूनी ताचें कश्ट व्हडलें हायलायट करुनात. आनी जेजूचो कुरीस दाखयता आमकां दाखयता कित्याक जेजूचो कुरीस जेजूचें कश्ट व्हडलें दाखयता काय म्हळ्यार कश्ट व्हडलें आमच्या जिणेचो सफरींग इज पार्ट ऑफ आवर लायफ. कश्ट व्हडलें आमच्या जिणेचो एक वांटो अविभाज्य अंग. वो वांटो आमच्या हातान काडूंक जायना. कश्ट व्हडलें सगळ्यांक आवयन कश्ट व्हडलें सोंसल्यार भुरगीं जल्माक येतात आनी जल्माक आयले वाडटात आनी ती फुलतात तांचें जिवीत नंदन जाता. बापूय कश्ट करता व्हडलें ताच्या जिणेचो वांटो भुरगीं वाडटात आनी व्हड जातात आनी संवसार चलता. संवसारार सोंपतात. देखून कश्ट व्हडलें आमच्या जिणेचो एक वांटो. ಕಷ್ಟ ಯಾತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. देखून तो आमच्या जिणेचो एक वांटो अविभाज्य अंग. आमचे जिणे वांटो एक जिणेचो वांटो पार्ट ऑफ आवर लायफ म्हणून पवित्र सभा जेजूच्या क्रुसा विशयान शिकयता. हे आमी ह्या सगळ्या हप्त्यांत कश्ट व्हडलें आमच्या जिणेचो वांटो त्याग सॅक्रिफीस आमच्या जिणेचो वांटो ते नासतना जिणी जायना. आमी कश्ट व्हडलें उखलून सगळ्यांक दाखयना. ना दाखयना. तशें न्ही. पवित्र सभा सांगता कितें म्हळ्यार जेजू सांगता पवित्र सभा हर एक क्रिस्तांव सांगता म्हळ्यार कश्ट व्हडलें आमच्या जिणेचो वांटो ताच्या सांगात आमी जियेता. कश्ट व्हडलें सांगात जियेता. कश्ट व्हडल्यांक नासतना जियेलो कोणी ना. रायाक ताचे कश्ट व्हडलें आसात. राणयेक कश्ट व्हडलें आसात. रायकवार जल्मातना ताका वागोवंक राणयेक कश्ट व्हडलें आसात. तुवें मोग करी जाय तर तुवें इल्लें सफरींग जिणेचो वांटो जावन तुवें घेवचें पडटा. भुरग्यां पासो तूं वडिलां पासो तूं त्याग सॅक्रिफीस तुवें करूंक आसा. देखून आतां कितलीं जाणां आमच्या वडिलां गल्फाक गेल्यांत मालगडी कितले तरणाटे भायर आसात काजर जावन येतात. त्या बायलेक सोडून रावंक कुटुंबाक सोडून रावंक बाबयनी सोडून रावंक काजर जाल्यार तक्षण ते भायर सरता फॉरेन येतात गल्फाक येतात आनी ते कोस्ट गार्डचें काम करतात. हें सुलाभ गी ना. पेयींग द कॉस्ट ऑफ देर लवींग. द पेयींग द कॉस्ट ते ताचें मोल बांदतात. मोगाचें मोल तें तांचें खर्च हांवें व्हडलें सोच्या मोगाचें मोल बांदचें. जेजू बांदता मोल आमचें. देखून क्रिस्तांव आमी वळखा जाय रेकग्नायज करीचें. क्रिस्तांव सगळे रेकग्नायज करतात तें मोल जेजून आमच्या मोगा पासून बांदिल्लें कुर्सार बांदिल्लें मोल आनी ताणें आमचें ऋण सगळीं फारीक केलें. ताणें जेजून आमचें कुर्साचें बील पुरा आमचें कितलें ऋण आलें कितलें रीण आलें तें पुरा जेजून फारीक करून आमकां साल्वार केलें. आमकां बंदडेंत सुटका दिलें. एका मनीस जेलांत आसतना ताणें 10,000 कितले 1 लाख 1.5 लाख बांदूंक जेलांत सांगतात. म्हाका परवां येतात आनी इतले पयशे बांदतात आनी म्हाका सोडयतात. म्हजी शिक्षा जाली आनी इतले पयशे बांदूंक म्हूण ते बांदिल्ल्या क्षण ताका सोडतात. देखून मोगाच्यान पेयींग द कॉस्ट वय ऑफ आ लवींग. देखून मोगाच्यान जेजूक आमी मोगान ताच्या रक्तान आमचें मोल बांदता. हें आमी वळखचें. हें आमी रेकग्नायज करचें. जेजू म्हणटा घे तुजो कुरीस. लुकाच्या वंद्यालांत अध्याय 9 20 आनी 3 श्लोक सांगता घे तुजो कुरीस आनी म्हजो पाटलाव कर. तुकासून त्याग कर. आनी जो कोण आपणाक वाचोन सोदता तो आपलो जीव वगडयता आनी जो कोण जीव म्हज्या पासून वंजेला पासून वगडयता तो जिखता म्हणून जेजू सांगता. म्हळ्यार तो सफरींग एक वांटो जावन काणयता आनी देवाच्या मार्गार देवान दाखोवन दिल्ल्या मार्गार ताच्या मिसांव तो जारी करता जाल्यार तो जिवीत ताका राखण आसा म्हूण तो जिवीत जोडटा. जेजू सांगता सॅक्रिफीस सरेंडर करचें आमच्या जिणेचो वांटो. जेजू सांगता सॅक्रिफीस कर म्हळ्यार तुकाच तूं बापाक सांडव कर. उंचुल्ल्या मौल्यांक उंचुल्ल्या समथींग हायर समथींग डिवायन
कितें थोडें अत्मीक संगतींक तुका सरेंडर कर म्हूण जेजू ताचें सफरींग ताचें कश्ट वळवळें एका स्पेशल विशेश रितीन तो एका विशेष रितीन आपयता. आमी आयकून नातलें नांव ताच्या कश्टां वळवळ्यांक तो एक विशेष नांव दिता, एका विशेष नांवान आपयता. तें म्हळ्यार ताच्या कश्टां वळवळ्यांक म्हणटा बॅप्टिजम म्हणटा. बॅप्टी म्हळ्यार पवित्र स्नान. बापा तुका सरेंडर करता म्हणून, बापा म्हाकाच तुका भेटयता. म्हाका सांगून हें जेजू कुर्सार जेजून केलें, ताकाच ताणें बापा भेटयलें, बापाक सरेंडर केलें जेजून कुर्सार. मोगाच्यानो खुरीस जिनियसो अर्थ, जिनियसो अर्थ जेजूचें संपूर्ण सरेंडर, ताचो त्याग मोग दाखयता. जिनियसो अर्थ दाखयता, म्हज्या जिनियसो अर्थ दाखयता. आनी म्हजी जिणी ताचे बरी हांवें सरेंडर करचें बापाक. त्याग मोगान मोग म्हूण दाखयता. कोणेय म्हजो जीव काडूंक जायना तो हांवें तो सरेंडर केला म्हणटा जेजू. देखून म्हजो जीव कोणें काडूंक जायना, हांवें तो सरेंडर केला. जेजू म्हणटा म्हजो जीव कोणें काडूं ना, हांवें तो सरेंडर केला मनशा कुळाच्या तारणा खातीर, मनशा कुळाच्या सलवासा खातीर हांवें तो सरेंडर केला म्हणून. देखून 3 सवाल आमी ह्या पवित्र हप्त्यांत पवित्र हप्त्यांत विचारया. एक, तूं खंय आसा? पयलें सवाल. तुजो मोग खंय आसा? दुसरें सवाल, तुजो कुरीस खंय आसा? आनी आमचे विंचोनी दाखयता आमी खंयची विंचोनी, म्हजो त्याग, म्हजें सरेंडर दाखयता. हांवें जिवनची रीत दाखयता, हांव खंय आसा आनी म्हजो मोग खंय आसा, म्हजो मोग खंयच्यांत आसा आनी म्हजो कुरीस खंय आहा म्हूण. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजू संगी आमी फुडें चलया आनी ह्या 3 सवालांक, ह्या 3 संगतींक आमच्या जाप सोदून काडया आनी आमची जिणी अर्थभरीत फळादीक जावंक मागया. कुर्सार तावन आमचो मोगा खातीर कुर्सार मुखारलो जेजू, कुर्सार प्राण केल्लो जेजू ताच्या सत्नाच्या जिवितांत आमची जिणेचो अर्थभरीत करूंक आमकां कृपा दिवन दी, बळ दिवन दी, थांग दिवन दी, आमचे जिणी फळादीक करून दी. आमेन.